हांव म्हज्या बापोयचो मोग करता म्हणून बापोयक हांव विजीट करनातल्यार म्हज्या आवयचे हांवें तोंडूच पळयनातल्यार आमी देवाचे उतर काल आमी उतरांनी उलयल्यार जायना, बोबाट मारल्यार जायना, देवा देवा म्हूण हांवें भायल्यान दाखयल्यार जायना. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमचो भावार्थ खंय आसा? काटपार आसा गी वा रेंवेर आसा? आमचो भावार्थ आमी आमच्या करण्या मुखांत्र दाखोवंक जाय. देखून मातेवाचे शुभवार्थ अध्याय 7 वाक्य 24-24. जो कोण म्हजें उतरां आयकता आनी पाळता तो ताचें घर कटपर बांदल्या एका जाणवाय मनशा बरी, एका बुद्धवंत मनशा बरी. तर कटपाचो पातोर कोण? कटपाचो पातर दवरलो जाल्यार कोणे? तर कटपाचो पातर खंयच्यान आयिल्लो? इजायाचे ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 16 तशें म्हणटा, सर्वेस्वर म्हणटा, हांव सियोनांत सारको परकिल्लो एक पातोर दवरता, एक मोलादीक पातोर, एक कोणशा पातोर हांव दवरता. आनी तो पातोर जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ह्या पात्रा वयर, ह्या जेजू क्रिस्ता वयर आमचो भावार्थाचो घर बांदूंक जाय. कित्याक ह्या पात्रा वयर, ह्या जेजू वयर आमचो भावार्थाचें घर आमी केन्ना बांदता तेन्ना आमकां कितेंय जाल्यार, कश्ट आयल्यार वा दुखां भोगल्यार आमचें घर खोसलोन पडना, बदलाक तें घटायेन रावता. तर ह्या बुन्याद पातर जावन आसा जेजू आनी आमचें घर जावन आसा आमचो भावार्थ. हो भावार्थ ह्या पात्रा वयर, जेजू वयर आमी बांदूंक जाय. देखून द्वितीय नियमाचें पुस्तक अध्याय 30 वाक्य 16 हातूंत अशें बरयलां, आज तुका दिता सर्वेस्पर ताचें उतर, तें जावन आसा उपादेश. तूं पाळशी जाल्यार, तसो तुज्या सर्वेस्परा देवाचो तूं मोग करशी जाल्यार आनी ताच्या वाटेनच तूं चलशी जाल्यार, ताचे उपादेश कायदे नियम तूं पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संपत वा तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुजें अधीन त्या राज्यांत करतले. तुजें अधीन त्या राज्यांत तूं भितर रिकतले आनी त्या राज्यांत आसलें अधीन वा तूं स्विकार करतले. तें राज जावन आसा सर्गींचें राज. आमी देवाचें उतर काल आमी उतरांनी उलयल्यार जायना, बोबाट मारल्यार जायना, देवा देवा म्हूण हांवें भायल्यान दाखयल्यार जायना. रात बदलाक हांवें म्हज्या करण्या मुखांत्र हांवें दाखोवंक जाय. हांव म्हज्या बापोयचो मोग करता म्हणून बापोयक हांव विजीट करनातल्यार, म्हज्या आवयचें हांवें तोंडूच पळयनातल्यार तो मोग जायना. हांवें बापोयच्या घरा वचून रावचें, म्हज्या आवयचो सॅक्रिफीस करीचें. त्या जाल्यार तो सरको वा म्हज्या करण्या मुखांत्र हांवें केल्लो मोग जाता. तसो एक नीज मोग ना तर हांवें उतरांनी उलयल्लो मोग जायना. हांव गोंयांत आसतना ती एक म्हातारी उतर प्रायाची म्हातारी मरणाच्या तडेर आसली. तिका भुरगीं नासली, घोव सरला आनी तिका भयणीची भुरगीं आनी भावांची भुरगीं आसलीं. ती येदोल म्हणसर तिचें तोंड पळोवंक येवनात. आमीच तिचें सॅक्रिफीस करनासलें. रात दीस आमीच तिका कितें जाय तें दिवनासलें. तितल्या मात्रें दोतोरा तावन आमी तिका टॅबलेटां वा वखदां दितालीं आनी आमीच ताका मनशाक दवरलें जावन आसा. निमाणें ती मेल्या उपरांत तिची घरचीं म्हणजे तिच्या भयणीची भुरगीं धांवून आयलीं. आनी कित्याक धांवून आयलीं? तिच्या वांट्या खातीर. हो नीज मोग गी, हो मोग न्ही. ह्यो केवल उतरांनी येवचो मोग. अशेंच आमी आमच्या उतरांनी हांव देवाचो मोग करता, देवा देवा म्हूण बोम मारल्यार जायना. आज शुभार्थान जेजू म्हणटा, म्हाका तूं कोण म्हूण समजोनी ना, कोण तूं भायर वच. कित्याक आमी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवन, आमी केवल आमच्या उतरांनी मात्र आमी बोबाट मार. देखून सामुएलाचे ग्रंथ, सामुएलाच्या पयले ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 22 अशें म्हणटा, बलिदाना प्रास विधेय पळोवन इम्पॉर्टंट. बलिदाना प्रास विधेय पळोवन प्रामुख्य. कित्याक आमी देवाक विधेय जावन चल्ल्यार मात्र आमकां देवाची उतरां आमच्या करण्यांत करूंक जाता, आमच्या जिणेंत ती पाळोवंक जाता. नातर आमी केवल त्या उतरां वयल्यान मात्र आमी उपेता आनी निमाणें ते मायाक जावन वेता. देखून आयच्या शुभवार्थान जेजू म्हणटा, बोबाट मारनाका, म्हज्या नांवान कितेंय कर वा कितेंय वा म्हज्या नांवान
नांत नाना ततले विचित्र कामां कर पूण तुज्या जिणेंत तूं पाळिना तर तूं म्हजो पाटलावदार उणी तुवें बांदचें घर तें एका रेवेर आसलें बरें जाता कित्याक रेवेर आसलें घर फाल्यांनी परवां वादळ येतना पडोन वता वा कोसलो वता कित्याक तुजें घर तुजो भावार्थ म्हजे वयर म्हज्या पात्रा वयर कडपाच्या पात्रा वयर बांद तें गटायन आसता कितें वादळ वा कश्ट वा कितेंय जाल्यार आमी खंयच्याय तेंपलाक धांवना कोणाच्या फाटल्यान आमी वचना वा अन्या देवाची पुजा करिना कितेंय जावन आमी देवा सांगातच रावता तें जावन आसा आयच्या शुभवार्तान सांगिल्लें जावन आसा देखून किर्तन 2 वाक्य 2 म्हणटा सरस्पोर म्हजें कडप म्हणजे गटाय असो म्हजें कडप म्हणजे पात्रां बरी म्हजें कडप म्हळ्यार म्हाका रक्षण दिवचो म्हजें कडप म्हळ्यार त्याचे वयर हांवें बांदिल्लें घर केदालाय पडचें ना तें गटायेन आसता देखून जोशवाचे ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 अशें म्हणटा धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक तुज्या वोंटा वयर दवर कित्याक आनी तें तूं नियाळ कर आनी तुज्या जिणेंत तूं करताय की म्हूण तूं तुज्या वयर नियाळ कर म्हूण जोशवाचे ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 म्हणटा देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां देवान उपादेश दिला तो जावन आसा हेरांची मोग कर तुज्याच भावाची आनी भयण्याची मोग कर आनी तितले मात्र न्ही आनीक उपाद दिसा हांव भुकेल्लो तूं म्हाका खाण दी हांव ताणेल्लो तूं म्हाका पिवंक उदक दी हांव बंद्यांत आसलो हांव पिड्यांत आसलो तूं येवन म्हाका भेट कर फाल्यां सकाळीं हांव मरण पावन सर्गाराजाक पांय दवरतना जेजू म्हाका सावल विचारतलो हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका कितें दिलें हांव ताणेल्लो तुवें म्हाका उदक दिलां गी हांव बंद्यांत आसलो हांव पिड्यांत आसलो तुवें येवन म्हजी साखरी केल्याय गी म्हाका भेट केल्याय गी म्हूण फाल्यां सकाळीं जेजू म्हाका सावाल करतलो आनी ताका त्या सावालाक बरी जावाब दिजे तर हांवें आज म्हज्या जिणेंत कश्टांत आसल्याक हांवें भेट करीचे पिड्यांत आसल्यार वचून भेट करीचे वा ताणेल्ल्याक हांवें उदक दिजें भुकेल्ल्याक हांवें खाण दिजें तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आमच्या वयरच आमी नादार मारया हांव कशें जियेतां हांव हेरांक साखरी करतां गे साक्रिफीस करतां गे हेरांक उपकार करतां गे वा म्हजें घर भावार्थाचें घर रेवेर आसा गे वा कडपाच्या पात्रार जेजू क्रिस्तांव वयर आसा गे म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी आमच्या वयरच आमी नियाळ करया आनी देवाची कृपा आमी मागया